नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पालिका वेंचणुकेच्या वॉर्डाचे आरक्षण आडकले। सरकार पक्षांतल्याक जाय तशें आरक्षण कायद्यांत बसना। बुधवार सांजे मेरेन आरक्षण फायनल जावपाची शक्यताय। हरमला धिरयांची पुलिसाक आदल्या दिसाच आशिल्ली कल्पना, आदल्या दिसाच नोटीस, मात कारवाय ना। मुख्यमंत्री म्हणटा वाद जावपा सारकें कांयच ना। एक्टिविस्टांचो फोग। सनातनाचो रामनाथी आश्रम परत पुलिसांच्या रडाराचेर। महाराष्ट्रांत एक्टिविस्टांची बंदीची मागणी। सनातन म्हणटा निर्दोष सुट्टले। विष्णू वाघाची बंदीची मागणी। जायकालास प्रकरणात दिगंबराच्या आरटीआय अर्जावेल्यान आर्थो डिसिल्वाक परत उजरायलो। दिगंबरा आड क्रायम ब्रांचीच्या अर्जाचेर सुनावणी सोपून सोंपना। आनी फॉरेनात सेटल जाल्ल्या गोंयकारांची देशी स्टायलीन चवथ। कोयटा अब्बासिया फाटली 32 वर्सां सुमार 250 गोंयकार करतात चवथ। पळयात कोयटाकार गोंयकारांचो गणपती। खबरो विस्तारान। पालिका वेंचणुकेक वॉर्डाचें आरक्षण सध्या आडकलां। सरकार पक्षांतल्याक जाय तशें करूंक गेल्या नेमात बसना जाल्ल्यान आरक्षण फुडेंच वचना। मडगांवां 1 आनी 10 वॉर्ड बायलांक आरक्षीत करचो न्ही म्हूण दबाव। हे दोनूय वॉर्ड फाटलीं 4 वेंचणुको केन्नाच आरक्षीत जाल्ले नात। पेडणे, वाळपय, केपें, वास्को आनी मुरगांव असलेच गजालींचेर आरक्षण आडकलां। म्हापश्यां, दिवचले, कुंकळे, कुडचड्यार, सांगे, काणकोणाचे प्रस्न तडीक लागिल्ल्यान जमा। बुधवारा सांजे मेरेन वॉर्ड आरक्षण फायनल जावं येता। पळयात रिपोर्ट। काँग्रेस आसूं बीजेपी वेंचणुकेक आपल्याक जाय तशें डिलिमिटेशन आनी आरक्षण जावचें म्हूण दरेकल्याचे यत्न। झेडपीचे वेंचणुकेंत हेंच जाल्लें। 25 ऑक्टोबराक जावपा आशिल्ल्या इकरा नगरपालिकाच्या वेंचणुकाचेर तेंच जालां। 25 सप्टेंबराक आचारसंहिता लागू जाता। 3 दीस उरल्यात तरी वॉर्डाच्या आरक्षणाची अधिसुचोवणी आयिल्ली ना। सरकार पक्षांतल्यान एका वॉर्डा खातीर दबाव येवंक लागला। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसय गोंया भायर आशिल्ल्यान आरक्षण लांबणेर पडलां। सध्या आरक्षणाचे घोडे खंय आडकलां पळयात। फातोड्ड्या 1 आनी 11 वॉर्डाचेर मडगांवचें आरक्षण आडकलां। फाटल्यो 4 वेंचणुको हे वॉर्ड बायलां खातीर राखीव नाशिल्ले। ह्या वेंचणुकेकूय ते आरक्षीत करचे न्हय म्हूण दबाव। पेडण्या एका वॉर्डांत आरक्षणाचो वाद जाल्लो, सध्या निवळ्ळा। वाळपय तेच वॉर्ड आरक्षणाक परत आयिल्ल्यान वाद। केप्यां 2 एसटी वॉर्डांचें आरक्षण खंय करचें ताचेर वाद। मुरगांव एससी वॉर्डाचें आरक्षणाचे वाद। आरक्षणाचो तकटो तयार। म्हापश्यां, दिवचल, कुडचडे, कुंकळे, सांग्यार, काणकोणा बारीक सारीक वाद तडीक लावन आरक्षण निश्चित। ओबीसीचें आरक्षण 19.5% वयल्यान 27% वाडयिल्ल्यान आनी नगरपालिकांचे वॉर्ड वाडयिल्ल्यान आरक्षणाचें थारायिल्लें गणीत हाल्लें। तातूंत नगर नियोजन मंत्री फ्रांसीस गोंया भायर आशिल्ल्यान आनीक कळाव जालो। बुधवार सांजे मेरेन वॉर्डांचें आरक्षण निश्चित जातलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। हरमला धिरयो जावपाच्यो आसा म्हूण पेडणे पुलिसांक आदले दिसा शेनवाराच खबर आशिल्ली। पुलिसांनी धिरयांक बैल हाडपी 6 जाणांक नोटीस धाडिल्ल्यो। मात पुलीस स्टेशना वयल्यान 500 मिटराचेर 4 वरां धिरयो चल्ल्यो तरी पुलिसांनी कांयच केलें ना। पुलिसांनी धाडिल्ले नोटिशे वेल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या। धिरयो जाले उपरांत पुलिसांनी अनवळखी लोकां आड FIR घालो। मुख्यमंत्री म्हणटात धिरयो जाल्यो म्हूण तातूंत वाद जावपा सारकें कांयच ना। पेडण्या हरमला धिरयो जावपाच्यो आसा म्हूण पेडण्या पुलिसांक पयलींच खबर आशिल्लें। धिरयो जाल्यो आयतारा, मात पेडण्या पुलिसांनी शेनवाराच धिरयो करच्यो न्हय म्हूण नोटीसी धाडिल्ल्यो। सुरेश परब, मदन वांयगणकार, समीर वांयगणकार, चंदू केपकार आनी विजय कोरगांवकार हांकां पुलीस स्टेशनाचेर हजर रावपाची नोटीस पेडण्या पुलिसांनी धाडिल्ली। आयतारा मुख्यमंत्र्याच्या हरमल पंचक्रोशी स्कुला भोंवतणी 20 बैलांच्यो 4 वरां धिरयो चल्ल्यो। 4,000 लोक जमिल्लो। हरमल पुलीस आउटपोस्टाकडच्यान 500 मिटरांचेर धिरयो। बैल झगडून रगदबंबाळ जाल्ले, मात पुलिसांनी थंय तोंड पासून दाखयलें ना। मुख्यमंत्र्याच्या स्कुला भोंवतणी 4 वरां बेकायदेशीर धिरयो चल्ल्यो। मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो कांयच न्ही करून फाफडून उडयता। तुम्ही काही जणांनी स्कुलाच्या कॅम्पसांत म्हटलें
हांवें चवकशी केली स्कुलाच्या कॅम्पसान न्हय त्यो. स्कुलाच्या कॅम्पसान लोक रावन पळयताले. आतां कोण खंय रावतलो ताका कोण कितें करतलो. स्कुलाच्या कॅम्पसान न्ही थंय उंचार बिल्डींग आमची एकच आसा थंय, त्यामुळे ताचेर कोणूय चडून पळयताले दिसता. कितें एक्शन कसली एक्शन कायद्यान बॅन सुप्रीम कोर्टान बॅन हाडला. अरे गोरवांक सोडटा थंय धिरी लागना, कोण तरी राखणो जर नासत जाल्यार बैल एकामेकाचेर रागान वतात, लागतात धिऱ्यो मरे. म्हणलें कितें आहा तें. आतां बैलांक केल्ल्यो बैलांच्या मालकांक केल्ल्यो नोटीसीस ते हांव जाणा. पण हितून कितें सिरियस एक्शन घेवपा सारकी आसा. हां जेन नेक्स्ट म्हणटा पार्सेकाराक गृह मंत्रालय सांबाळपाक जमना. लॉ अँड ऑर्डर गोंयांत कॉलॅप्स जाला आनी पुलीस खातें म्हणटाय मुख्यमंत्र्याच्या आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या हाता सकल एक बावले जाल्ले आसा. सुप्रीम कोर्टाची बंदी सुद्दां आसून मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात धिऱ्यो जावप, 20 परत चड बैल आनी जवळ जवळ 5 ते 6 हजार लोक आनी जावप मुख्यमंत्र्याच्या स्वताच्या स्कुलाच्या किंवा ताच्या कॉलेज जे ताच्या सरभोंवतणीक जावप, हातून आनी म्हत्व आसा. अननोन लोकां विरोध कारवाय करून कांयच जावपाचें ना. FIR रजिस्टर करून कोर्टाची धिऱ्योबंदी खुट्याळाक लावन ह्यो धिऱ्यो जाल्यो. पार्सेकार सरकारान धिऱ्यो कायदेशीर करपाचेर अभ्यास करपाक सभागर समिती नेमल्या. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात चित्र पळयल्यार आनी मुख्यमंत्र्याचें उलोवप आयकल्यार फुडें फाटीं धिऱ्यो कायदेशीर जावं वा ना जावं मांद्र्या तरी धिरयेकारांक कसलोच भंय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सनातनाचो रामनाथी आश्रम परत एक फावट पुलिसांच्या रडाराचेर. पानसरे हत्या केशींत सनातनाचो साधक समीर गायकवाडाची चवकशी चल्ल्या. ताचो 7 दिसांचो रिमांड बुधवारा सोंपता. महाराष्ट्र पुलिसांनी कांय साधकांक खंय समन्स धाडल्यात. सनातनाक घुस्पावपाचो यत्न म्हूण संस्था म्हणटा. चवकशे उपरांत हे केशींत निर्दोश सुट्टले म्हूण प्रवक्तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. आमदार विष्णू वाघान सनातनाचेर बंदी घालची म्हूण मागलां. UPA सरकारान बंदीचो प्रस्ताव 4 वर्सां फाटीं भायर मारिल्लो. महाराष्ट्रान ज्येष्ठ कामगार फुडारी गोविंद पानसरेची हत्या करपा फाटल्यान मडगांव स्फोटांतलो फरारी आरोपी रुद्र पाटील आसूये म्हूण दुबावाचेर पुलिसांनी चवकशी चलयल्या. महाराष्ट्र, कर्नाटक पुलीस, SIT आनी NIA सनातनाचे साधकांची चवकशी करता. रुद्र पाटील सध्या फरारी आसा. चवकशी गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र अशा 3 राज्यांनी चल्ल्या. संस्थेच्या कांय साधकांक चवकशेक समन्स धाडल्यात. मात हे सगळे प्रकार सनातनाक घुस्पावंक म्हूण सनातन संस्थेचे स्पश्टीकरण. तांची खंय चवकशेक कसलीच हरकत ना. समीर गायकवाड हा निष्पाप एक साधक आहे. आमचं म्हणणं असं आहे की बाबा त्याला जे अरेस्ट करण्याचा हे झालेला आहे तर ते केवळ एक काही याचिका आणि याच्यामुळे तपासामध्ये जे काही प्रेशर निर्माण झालं होतं ते प्रेशर कमी करण्यासाठी एका कोणाला तरी साधकाला बळी देण्याचा एक प्रकारचा प्रकार आहे. तपास यंत्रणांनी तो तपास केलाच पाहिजे ना. तो नाही झाला तर मग आम्ही निर्दोष असलं तर कसं लक्षात येईल. समीर गायकवाडाड चवकशेन पुरावे मेळ्ळ्यात म्हूण पुलीस सांगतात. ताची कस्टडी बुधवारा सोंपता. दुसरे वटेन महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आनी बाकीचे कांय एक्टिव्हिस्टांनी सनातनाचेर बंदीचो विशय काडला. आमदार विष्णू वाघाने सनातनाचेर बंदी घालपाची मागणी केल्या. सनातनचे हेडक्वॉर्टर हें गोंयांत आहा ही आमचे दृश्टीन धोक्याची गजाल. कित्याक तेंचें ऑपरेशन आतां आमकां अशें दिसता की महाराष्ट्र आनी कर्नाटक पुरतें ना तें. जें इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळ्ळा त्या प्रमाणे ऑस्ट्रेलिया, सेर्बिया सारक्या देशांनी सुद्दां आज तेंचें हें पातळिल्लें. आनी त्या खातीर म्हाजी बीन डिमांड अशी आसा की गोंयांत सुद्दां ह्या संघटनेचेर बॅन घालचो. दुसरी गोश्ट म्हणजे हिंदू धर्माच्या नांवान वर्णाश्रम वेवस्था बळकट करपाचो विचार हो सनातन संस्था मांडटा आनी ते खातीर ती सगळ्यांत चड धोकादायक गोश्ट दिसता. आमी अशेंय बीन पळयतात की ह्या सरकारान 2 मंत्री अशे आहा की ते मंत्री बीन तेंची फाटलागड करता. हेचे पयलीं तेणी केल्ली आहा. कोण ते मंत्री? हांव नांव घेवपाक सोदिना, लोक सगळे जाणां कोण ते. पूण आतां इतलें सगळें जावन पानसरे आनी कलबर्गी हत्याकांडांत जर तांचो हात आशिल्लो तो सहभागी जायत सनातनचो आनी इतलें आसुनूय मंत्री जर तांकां प्रोटेक्ट करता आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी ह्या मंत्र्यांचेर सुद्दां कारवाई करपाक जाय. पूण हें दाखोवन दिवपाक जाय. आमी श्रीराम सेनेचेर बॅन घालो. खरें म्हणजे त्या मुतालिकान अशें कांयच करूं नाशिल्लें. तेणें फक्त भायल्यान गरड घेतली तरी आमी ताका तितल्याचेर बॅन घालो. हांगा येवन हेंच्यो एक्टिविटी चलता जाल्यार हेंचेर कित्याक घालचो न्ही हो म्हजो प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.